भायर सरला ते म्हणजे श्रुती प्रभुदेव गांवकर म्हणून आणि ते खंय तरी बीजेपी वर्कर म्हणून अशें फुडें सरतात. खंय तरी न्ही 100% बीजेपी वर्कर ते. म्हाका आमी 8 महिन्या पयलीं सांगिल्ले की भारतीय जनता पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री मुखेलमंत्री सगळे ह्या स्कॅमान इन्वॉल्व आसा म्हणून 8 महिन्या पयलीं सांगिल्ले. 8 महिने जाले ते डिनाय करताले आणि म्हाका दिसता फाटले हांवें स्टेटमेंट काडले तातूंतय परत तांणी डिनाय केल्ले की भारतीय जनता पार्टी इज कॉन्फिडंट की पुलीस हातूंत भितर प्रॉपर प्रोब करता म्हणून. कांय प्रोब करना. आमी मागला ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करचें म्हणून. दम आसा जर भारतीय जनता पार्टीन जाल्यार इमिजिएटली ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करचें. पुलीस ह्या गोश्टीचेर पालव घालता. पुलीस खंय तरी हातूंत भितर कनेक्शन जी भारतीय जनता पार्टीच्या मंत्र्यां कडेन आसा मुखेलमंत्र्या कडेन आसा. हांव स्टेट सांगता आज इफ मुखेलमंत्री भितर इन्वॉल्व ना जाल्यार ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करपाक कित्याक फाटी फुडें जाता. दर 2 दिसांनी स्पोक्सपर्सन येता आनी सांगता पुलीस आर डुईंग इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपरली म्हणून. फाटल्या वर्साचो जो कॉल डिटेल रेकॉर्ड आसा पूजा नायकाचो, जो फर्स्ट एक्यूज अरेस्ट जाल्ली, तो तुमी पब्लीक करपाक तयार आसा. आमकां कांय हिंट्स मेळ्ळ्या, डिपार्टमेंटांतल्यानच हिंट्स मेळ्ळ्या की तिजे कॉल जे आसा ते भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिस बॅनरां कडेन सीएमाच्या लागच्या मनशां कडेन कॉल्स आसा म्हणून. हो आमचो आरोप न्ही, हो हातूंत भितर तथ्य आसा. त्या खातीर दर 2 दिसांनी बीजेपीचे स्पोक्सपर्सन जे आसा ते येता आनी सांगता की आमी पुलीस हातूंत भितर इन्व्हेस्टिगेशन करता. आज तुमची एक ऑफिस बॅरर जी नुवेची एज पर हर ओनली ती नुवेची महिला मोर्चा अध्यक्ष आशिल्ली म्हणून किंवा महिला मोर्चान सामील आशिल्ली म्हणून तिजे आज फोटो आयला भारतीय जनता पार्टीच्या लिडर्सा बरोबर. तिचो केक कापता माविन गुदिनो. हे सगळो जो केक आसा, जो स्कॅमाचो केक आसा, तो भारतीय जनता पार्टीन खाला, भारतीय जनता पार्टीच्या मंत्र्यांनी खाला, लिडर्सांनी खाला म्हणून तुमकां भंय दिसता. कम फॉर अ डिबेट. हांवें तुमकां चॅलेंज दिल्या. तुमचो कोणी प्रेसिडेंट किंवा एक MLA खंयचोय कोण आसा तो पब्लीक डिबेटाक येवचो ह्या स्कॅमाचेर हे सांगपाक की भारतीय जनता पार्टी हातूंत भितर इन्वॉल्व ना म्हणून. पुलीस डिपार्टमेंटाचेर आमकां विश्वास ना. पुलीस गोवा पुलीस आज नो लॉंगर इज इंडिपेंडंट. देर आर गुड ऑफिसर्स. डिपार्टमेंट हॅज बीन व्हेरी ऑनेस्ट. डिपार्टमेंट हॅज ऑनेस्ट ऑफिसर्स. पण ही ऑनेस्टी ऑफिसर जे आसा, ऑनेस्ट ऑफिसर आसा ते खंय रिझर्वान आसा, हेडक्वॉर्टर्सान आसा, मरिनान आसा, ट्रॅफिकान आसा. आणि जे ऑफिसर आज सरकाराचे हाजी करता आणि दोज हू लिसन टू दॅट नॉन युनिफॉर्म पुलीस ऑफिसर जो साखळे बसून आसता, हेडक्वॉर्टर्सान केन्ना पांय दवरिना, तो आज डिपार्टमेंट कंट्रोल करता. त्या डिपार्टमेंटाचेर आमी विश्वास कित्याक दवरपाचो. That police department is not trustworthy. Police department has become stooge of this government. Police department is protecting the scamsters. आज जर लोक फुडें येवन आशिल्ले, आज जर कंप्लेनंट फुडें येवन आशिल्ले जाल्यार प्रॉबेबली ह्या गोश्टीचेर चीफ मिनिस्टर पालव घालपाचो. चीफ मिनिस्टराच्या घरान वचपाचो जो दम एका स्कॅमस्टराक आसा आनी ताका जर ऑफर करपाचो जो स्कॅमस्टराक दम आसा, that means she was comfortable going to that house of chief minister. Why this comfort has come to her has to be answered. Judicial commission appoint करपाक भिता कित्याक तुमी. CM is not involved, मंत्री इन्वॉल्व ना, भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व ना, मान्य करता. कर अपॉइंट ज्युडिशियल कमिशन. ऑर एल्स बॅ म्हण, परत एकदा सांगता, बॅ म्हण आनी मान्य कर की तुम्ही सगळे इन्वॉल्व आसा, तुमचे मंत्री इन्वॉल्व आसा. केक कापता तो तुम्ही सगळ्यांनी खाला. Not just Marvin Gudino who ate that cake from the hands of that lady who has been arrested. All have eaten this cake. सगळ्यांच्या तोंडाक क्रीम लागल्या आणि ती क्रीम दिसपाक जायना म्हणून ते म्हणटा की पुलीस डिपार्टमेंट करतले सो दॅट यू कॅन कवर अप. लायक SIT स्कॅम पब्लीक अजून कित्याक जायना. रिपोर्ट अजून CM घरा दवरला व्हरून. वॉज इट मेंट फॉर CM अलोन और वॉज इट मेंट फॉर पीपल टू नो हू आर इन्वॉल्व, हाव दे आर इन्वॉल्व. आमकां हळूहळू आमी डॉक्युमेंट कलेक्ट करता. तांचे स्पोक्सपर्सनान म्हाका सांगिल्लें की SITचे हांवें उगाच कितें तरी उलयलां म्हणून सगळ्यो फायली येता, सगळ्यो फायली आनी घराय दवरुना. कारण फाल्यां क्रायम येतले आनी म्हणटले आनी कसल्या क्रायमाक तुका अरेस्ट करता आनी अरेस्ट करून व्हरता आनी डॉक्युमेंटूय व्हरतले. बरे भशेन सगळे एकठांय करून कुशीक दवरल्या. हांव जेन्ना वेळ येतलो तेन्ना हळूहळू सगळे डॉक्युमेंट काडटा. आनी हाची आमकां म्हायती मेळ्ळ्या, ह्या क्रायमाची म्हायती प्रमाणे पूजा नायक and some of the accused have made constant calls to leadership of Bharatiya Janata Party. आणि भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्स आणि तांचे लागचे लोक हातूंत भितर सगळे इन्वॉल्व आसा. कोण देसाय आसा, कोण परब आसा, कोण सावंत आसा. आणि ही सगळी लक्षणां बरी न्ही. भारतीय जनता पार्टीची ही जी लक्षणां आसा ही सगळी बरी न्ही. ही गोंया खातीर बरी न्ही. सुदारपाक जाय, गोंय सुदारपाक जाय. स्कॅम्स सारखे भायर सरतले जाल्यार ओपन करतले कमिशन अपॉइंट कर.
ज्युडिशियल कमिशन ऑफ इन्क्वायरी, नथिंग शॉर्ट ऑफ ज्युडिशियल कमिशन. पण खंय तरी जे बीजेपीच्या वर्कराक अरेस्ट केला म्हणू शकता, पण पुलिसानूच केला न्हू. सो एक दिसाना खंय तरी पुलीस घरा वचून करेंक ना ताका. जेन्ना कंप्लेंट गेली तेन्ना केले. पुलीस कोणाकूच खंयच्याच एक्युजडाक आज अरेस्ट करना. पयलो रिमांड कसो मेळूंक ना पुलिसाक. पूजा नायक गॉट बेल इन 48 hours इन द फर्स्ट क्रायम. आमी बोवाळ घातल्या उपरांत ते आतां रिमांड घेवपाक लागल्या. कसो मेळ्ळो? इन्व्हेस्टिगेट द ऑफिसर वॉज इन्व्हेस्टिगेटिंग दिस. हाव ही अलाउड रिमांड नॉट बींग ग्रांटेड फॉर एक्सटेंडेड फॉर मोर दॅन 48 hours. 48 hours म्हणजे पयल्या 24 वरां भितर अरेस्ट आनी नेक्स्ट 24 वरां भितर ताका बेल मेळ्ळी. कशी मेळ्ळी? ऑब्जेक्ट केल्ली स्टेटान. SIT also has let some people go out now. आणि सेटिंग चालू आसा की तुम्ही हे करा भायर सरतले, ह्यो प्रॉपर्टी नावार करा भायर सरतले, ह्यो प्रॉपर्टी अशे तरेन हे करा. कितल्यो कंप्लेंट आशिल्ल्यो क्रायम ब्रांचा कडेन, कितल्यो कंप्लेंट रजिस्टर जाल्या, कितले इन्व्हेस्टिगेशन जाला, कोणाक कोणाक अरेस्ट केला, रिपोर्ट जाला. तो रिपोर्ट पब्लीक कित्याक जायना हो इश्यू आन्सर करचो पडटलो. ह्या विशयाचेर सगळें करचें पडटलें. म्हणून आमकां जॉब स्कॅमाचेर जे स्कॅम चालू आसा ताजेर विश्वास ना. पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करता ताजो. परत एकदा सांगता, ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करपाक भिरांत कित्याक हांकां? हाजे आन्सर चीफ मिनिस्टरूय दिना. भारतीय जनता पार्टीचो प्रेसिडेंट कितें लाडू खावन घरा बसला? खंय बसला तो? Why can't he come clear and say Bharatiya Janata Party is not involved, or come in front of us for a debate and say we will show that we are not involved म्हणून? कित्याक तुम्ही फुडें येना? स्पोक्सपर्सन, some paid spokesperson, some others who are being now got out and ते वर व्हरता तांकां आनी सांगपाक लायता की ना सगळें क्लीन आसा. एका मंत्र्याक सांगता दुसरो मंत्री क्लीन म्हणून, एको मंत्री येता आनी सांगता, एक MLA सांगता ना भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री क्लीन म्हणून. सामके लीप रे तुमी. तुमच्या इतले धुल्ले आनी लीप पॉलिटिशियन गोंयांत नाच. Why are you worried for judicial commission inquiry? अमित बाब, तुमकां दिसना सगळे ओपोजिशनांनी हेचेर एकठांय जावन कितें तरी आंदोलन करपाक जाय म्हणून? बाकी ओपोजिशनाचें म्हाका खबर ना. आमी आम आदमी पार्टी पक्षातर्फे 8 महिन्या पयलीं हो विशय घेतिल्लो. तेन्ना भारतीय जनता पार्टी परत परत सांगताली की स्कॅम ना, कांयच ना म्हणून. आज 8 म्हयन्यांनी सगळें उघड जायत आसा. पळय, घाण आनी पाप आनी स्कॅम्स हे केन्ना ना केन्ना तरी उफेताच. आज त्यो उफेल्या. And the stink is spreading all over Goa. And this stink is coming not just from Bharatiya Janata Party's headquarters. It is coming from all over Goa, and major stink is coming from Sankeli. कित्याक लागून येता साखळीच्यांनी घाण इतली? कोण जबाबदार आसा ही घाण करपाक? ह्या प्रश्नाचें उत्तर प्रत्येक तुमचें स्मित हास्य आसा पळय तातूंतल्यान दिसून येता. म्हजेरूय तें स्मित हास्य आसा. I'm not targeting you all, but you all know it. I know it. People of Goa know. ह्या जे भारतीय जनता पार्टीची लक्षणां आसा ती बरी ना. हांव परत परत सांगता, ही जी लक्षणां आसा भारतीय जनता पार्टीची ती बरी ना. आनी तो नॉन युनिफॉर्म पुलीस ऑफिसर आसा पळय ताजे फाटले 2-2.5 वर्साचे जे कॉल रेकॉर्ड आसा ते चॅक करपाक जाय. 2-2.5 वर्साचे ताजे CDR टावर लोकेशन, तो कोणाक कॉल करतालो, इन्क्लुडींग WhatsApp chats and including WhatsApp communication of this non-uniform police officer has to be checked. And so why his wealth has to be checked. He has amassed immense wealth in last 2.5 years. डिपार्टमेंटाकूच विचारा. क्रायमाच्याच मनशाक विचारा, आज म्हणजे रेकॉर्डिंग करता तुका खबर नाका म्हणून. केन्ना कळटलें की हातूंत भितर कोण आनी कितलो इन्वॉल्ड आसा तो. डिपार्टमेंटाचेर ट्रस्ट करतलो जाल्यार इन्व्हेस्टिगेशन हॅज टू बी पब्लीक. एंड इज कॉल्ड CDR हॅज टू बी पब्लीक, टावर लोकेशन हॅव टू बी पब्लीक. Amit sir, we have seen major arrest of a woman. Queen Pins. So what do you think? Queen Pin always has. शी कशें आसता मरे, गांदिलमूस आसता पळय तो म्होंव एकठांय करपाक भोंवता, पण ते सगळे व्हरता आनी थंय क्वीन म्हणून आसता तांची मेन. इन दीस केस दीज आर ऑल क्वीन्स. देर इज एन एम्प्रेस. गोवा नोज इट हू दीस एम्प्रेस इज. भारतीय जनता पार्टी जर दोळे बंद करून दूध पिता आनी समजता की आपूण पिता ते कोण पळयना म्हणून, सॉरी, दे ऑल्सो नो इट. MLA थोडे जाणा, थोडे आमचे कडेन उलयले, आमचे कांय ना मरे, कांय येवना मरे, रेकॉर्डिंग येवना मरे, कांय येवना मरे. सगळ्यांचें आसा, सगळ्यांची सगळी पापां आसा. पूण पयशे हांणी व्हरून तांकां दिल्या, हांणीच MLAनी व्हरून मिनिस्टरांक दिल्या आनी कोणाक दिल्या. अशे पयशे दिल्ले खूब कितें कितें आसा. पूण मान्य करपाक जाय की चोरी घडल्या म्हणून. जर तुमी मान्यूच करिना की चोरी घडल्या म्हणून जाल्यार जातलें कितें? एम्प्रेस इज इन हायडींग अँड एवरी लिडरशीप of Bharatiya Janata Party knows who this empress is. ह्यो गजाली आमी सांगपाची गरज ना. पुलिसांनी इन्क्वायरी करत आनी पुजा नायकाचे कॉल डिटेल फाटल्या वर्साचे चॅक करत
जाल्यार तुमकां कळटलें इन्क्लुडींग दीस प्रभू गांवकर हू हॅज बीन अरेस्टेड ताजे जर सगळे फोटो चॅक करत फाटल्या वर्सान खंय गेल्ले कोणाक मेळिल्ले कितें केल्लें तें कळत आनी एक सरपंच जो आसा फोंडा तालुक्यांतलो ताका तांणी सांगला फाटी सर म्हणून आनी एक जो ऑफिस बॅर PA आशिल्लो तो ऑफ अनदर मंत्री हे सगळ्यांचे जर रेकॉर्ड चॅक करत जाचें तांणी रेजिग्नेशन फाटल्या दिसांनी बॅक डेटीन घेतला दिवाळे पयलींच्यान हे सगळे जर चॅक करत जाल्यार खुबश्यो गजाली भायर येतल्यो कॅन ऑफ वर्म्स इज ओपनड अप आनी ते बारीक ना त्यो आतां किडे आसा ते भायर सरले ते व्हडले जाले ते आनी मारुतीची शेपडी इतली जाल्या की लंका जळोवन उडयतली भारतीय जनता पार्टीची Mastermind may be the queen. मास्टरमाइंड इज भारतीय जनता पार्टीज ऑफिस बेरर्स MLAs मिनिस्टर्स आनी क्वीन इज द कॅटलिस्ट ते घेवपाक सगळे एज फार एज वी नो क्वीन एम्प्रेस क्वीन्स आर दीस पीपल फर्स्ट टायम इतली बायलां इतले स्कॅमांनी आयला वुमन पॉवर असो तरेन महिलांक सक्षम केला भारतीय जनता पार्टीन महिला सशक्तीकरण महिला सक्षम करप म्हणटाली भारतीय जनता पार्टी हें करताले तुमी की एक महिले मार्फत तांकां सक्षम करताले This is not a joke. This is a joke that Bharatiya Janata Party is playing on us Goans. Every youth of Goa today needs to know who is behind this scam. प्रत्येक जण विक्टीम आसा आज मिडल क्लास जो एक्सपेक्ट करतालो की जॉब क्रिएट जातले म्हणून भारतीय जनता पार्टी येतले आनी ते जॉब ना फाटल्या दिसांनी तांणी ती कसली स्कीम काडली 10,000ची ट्रेनिंग म्हणून एप्रेंटिसशीप परत बेकार भुरगे आज परिस्थिती ही आसा परिस्थिती अशी आहे की बेकारी असल्या कारणान जॉबा विकती आसा ताका विकती घेवपाक मेळटा म्हणून लोक तयार जाल्या आनी तांकां हे धमक्यो दिता की तुमी जर पयशे दिले जाल्यार तुमी जबाबदार म्हणून कोण भिवू नाकात कम टू अस वी विल हेल्प यू and we will see to it that this government is taken to task. This is a scam of the century and Bharatiya Janata Party is responsible for this. That top leadership is responsible.